पावरीच्या कटकटीने उद्देगाक सध्या जर्जर केल्यान वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सदांच पावरीच्यो कटकटी फाटल्या वर्सभर जाल्यार लायटीन उद्देगांक अक्षरशः नाकाशेवट केल्यान परत परत पावर गेल्ल्यान उत्पादनाची वाट लागता। वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट खंय सरकाराक कोट्यांनी रुपया फारीक करता, एकूय डिफॉल्टर ना, अंदू तरी सरकारान पावर सारकी दिवची म्हूण वेर्णा इंडस्ट्रीज असोसिएशन मागता। आमी पळयता म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटी इश्यू। लास्ट इयर आमकां इतले आउटेजीस जाले, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आतां सफर जाता बिकॉज ऑफ आउटेजीस, लॉट ऑफ आउटेजीस। Industry has been given the last priority as far as power is given. We are paying the maximum rate. No defaulters in Verna Industrial Estate. Almost 17 crore monthly contribution is going from Verna Industrial Estate. आणि आमकाच सारखे लास्ट प्रायोरिटी दिवप हें बरें दिसना। सो ह्या वर्सा I am hoping that government put some attention in putting this in order. Basically this. फकत इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर म्हूण आशिल्ले सब स्टेशना वेल्यान खंय मुरगांव, फातोड्डा आनी बाकीच्या कडेन पावर सप्लाय जाता। पावर सिट्युएशन कितें आहा, सी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे सबस्टेशन आसा विच वॉज अर्लियर मेंट ओन्ली फॉर इंडस्ट्रियल इस्टेट, आतां ताचेर मार्मा गोवा सप्लाय जाता, फातोर्डा जाता, माजोड्डा जाता। सो आमी काय म्हणना सप्लाय केल्या म्हणून, बट आमकां एक डेडिकेटेड सबस्टेशन आसपा जाय एंड देर शूड नॉट बी अ सिंगल पावर कट। 1 मिनिट पासून स्विच ओवरा खातीर लायट बंद करीत जाल्यार खंय रॉ मटेरियलाचें लुकसाण। इवन स्विच ओवर दॅट इज अ टेक्नॉलॉजी विच इज कमिंग नाव। कित्याक 1 मिनिट पासून जर स्विच ओवरा खातीर जर बंद केलें न्ही, मेन लायन बंद जाता। सपोज इंडक्शन मोल्डिंग आहा, दे हॅव टू रिमूव ऑल द रॉ मटेरियल गॅट्स वेस्टेड। परत स्टार्ट करपाक तांकां वरभर सुमार लागता, सगळें मटेरियल भितर ब्लॉक जाल्लें आसा तें काडचें पडटा। सो ते मातशें कन्सिडर करून डेडिकेटेड पावर सप्लाय ह्या वर्सा जातली अशी आमी चिंतता। आतां प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। दोट्टे खुना खातीर जल्मठेप भोगपी नॉर्मन फर्नांडीस आता पणजे सत्र न्यायालयाच्या निकाला आड हायकोर्टान गेला। हायकोर्ट रोखडेच केस सुनावणेक घेवपाचो आसा। ट्रायल कोर्टान 2016 नॉर्मन फर्नांडीसाक ताच्या भयणीचो आनी भयणीच्या मायचो खून केलो म्हूण दोशी थारावन जल्मठेप फर्मायल्ली। खून जाल्लो सांताक्रूज, भयणीच्या घोवाकूय मारपाचो यत्न केल्लो म्हूण नॉर्मनाक ख्यास्त पडल्या। सांताक्रूजच्या दोट्टी खुनाच्या प्रकरणात नॉर्मन फर्नांडीस कोलवाळे जेलीत दीस काडटा। ताणें आतां आपल्याक दोशी थारावन दिल्ल्या जल्मठेपीक हायकोर्टात आव्हान दिलां। हायकोर्टान केस 11 जानेराक दवरल्या। पणजे सत्र न्यायालयान एप्रिल 2016 नॉर्मन फर्नांडीसाक ताची भयण नुरीन वाज आनी भयणीची माय ओरिता वाजाचो खून केलो म्हूण जल्मठेप फर्मायल्ली। नॉर्मन फर्नांडीसान 2 सप्टेंबर 2013 सांताक्रूजात हो दोट्टी खून केल्लो। ताणें भयणीचो घोव एडगर वाजाकूय मारपाचो यत्न केल्लो। प्रकरण प्रॉपर्टीच्या वादाचे उपरांत नॉर्मनान आपलो गळो चिरून घेतलो, मात जीएमसीत पाविल्ल्यान तो साल्वार जालो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कळंगूट बाबरेश्वर देवस्थानाच्या मसुंडीचे थळावो आमदार आनी एनजीपीडीएचो अध्यक्ष मायकल लोबोन इन्स्पेक्शन केले। इन्स्पेक्शनाक पंचायतीचे पंच आनी जीसीझेडएमएचे अधिकारी आशिल्ले। मसुंडीच्या 30 मिटराच्या बफर झोनात कसलेच बांदकाम करप ना म्हूण एनजीपीडीएन ऑर्डर काडल्या। मसुंडीच्या बफर झोनात बेकायदेशीर बांदकाम चल्ला म्हूण लोकांनी कंप्लेन केल्ली। We are going to have joint site inspection along with PDA, Panchayat and Land Survey, because we will give the whole map to the committee and to the Panchayat also. कितें आहा पळय ते बफर झोनात कोणे सांगलेलें आमकां वुडन कॉटेजी येता म्हणून, वुडन कॉटेजी एकूय ना। सो थोडे लोक अशे आहा की पॉलिटिक्स करूंक सोदता ह्या हेचेर इश्यूआचेर। ह्या इश्यूआचेर पॉलिटिक्स करप ना, हो आमचो इश्यू, पोंगोटकारांचो इश्यू, हांव आमदार हिंगासर। सो I will see that no wooden cottages come around the crematorium. आधी आमी मोडल्या ह्यो पीडीएन ऑर्डर धाडून मोडल्या। आदले पंचायतीन हिंगा लायसन दिल्ले आनी ते हिंगा राजकारण करूंक येतात कोण कोण आहात पळय ते। आमकां आमी राजकारण करूंक सोदिना। जे कितें लोकांचो एक हें आहा की अराउंड द क्रिमेटोरियम कांय दिवचें न्हू। घर, हॉटेल, वुडन कॉटेज, रेस्टॉरंट 30 मिटरान येवचें न्हू म्हणून। सो वी वील सी दॅट इट इज बींग अपहेल्ड, दॅट नथिंग कम्स इन दीस बफर झोन। आमचे पळय 30 मिटर बफर झोन आहा तो पयलो क्लियर जावंक जायो आनी आमकां एक रेजोल्युशन दिला पंचायतीन 38 डिसेंबर 2016 30 मिटर बफर झोना भायर
वेस्टर्न एंड ऑफ द एरिबेन सी, वेस्टर्न साइड ऑफ द एरिबेन सी तेतून कांयच एका कंस्ट्रक्शन दिवचें ना करपाक, टेम्पररी एज वेल एज परमनंट हे रेजोल्यूशन पास करून दिल्लें आहा. आनी आतां आयज तो आमदार म्हणटा समज समज परमिशन दिलें तेजें निश्चय घालूं येता, पूण जे रेजोल्यूशन पास केला पळय पंचायतीन हेचो कांयच हे ना उरोंक ना. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.